सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी नवी जावया, दोनया देवाक ताका दिवया, आदराचो ताका जोया, दारोडातूं तोडाव करुया, जिवितातूं सोडून दोनया, आमकां भुरग्यांक तुझ्या राज्यात व्हरून मावो, दारोडातूं तोडाव करुया, जिवितातूं सोडून दोनया, आमकां भुरग्यांक वाटाको, तुझ्या राज्यात व्हरून मावो. भाव भयणीनो, देव बरो दीस तुमकां दिवं. देवाक आर्गां दिवया. देवान आमकां आनीक आयचो दीस दिलो. बरो फायदो काडूंक जाय तें बरें करूंक, वायट पयसावंक ह्या मिसांत आदार मागुया. हे मिसान मेळटयता विक्टर कुरेया तुज्या आत्म्या पासत खरेंचपणी मागुया तेजे पासत. तेजे पासून मागतना मागूंक लायलां. आयज बर्थडे वानिया विर्जिना विएगस, शिर्विना फेर्नांडीस, तशें रिया विएगस आनीक कोण बर्थडे मनयता पोळास तांचो करून तांचे पासून मागुया. तशेंच काजाराचें वरोस कोण मनयता तांचो उडास करुया. भोव करून दुयेंती पासून मागुया. एकामेका पासून मागून बरे भशेन एमिसान वांटो घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आयज गोंय मात परब कोत्ता कोरेया गांवच्या माडतीर. ते जावन आसा आंद्रे किम, पॉल चँग आनी तांचे सांगाती 103 पीपल. ताणें जेजू पासत आपलो जीव दिलो. जेजूक सोडूंक कबूल ना जालें. कितें सोंसूंक, कितें करूंक जेजू पासत तयार जाले. आयज आमी तांची परब मनयता. तांची देख घेवया आनी आमी जेजू पासत कितेंय करूंक आमकां आयती कर म्हूण तांची विनवणेन आयच्या मिसान मागुया. हें आमच्या मागणें देवाक मानूंक पातकी म्हूण उडकून सगल्या गुन्यांच्या देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव बाप देवा आनी तुमकां बाब जगण्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उठचाल, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. आमचो हे पुस्तकां सुदान मुखार मरे सगळे देवतां भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोद विधात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां वखसून सगल्यांक ससणेच्या जिविताक पावूं. बापा सगळ्या लोकांच्या रोसणारा अंतारोका कोरियाच्या देशांत एक आपणायलोली परजातवें विचितपणी क्रिस्ती वावरताक आपयली.
आनी आंद्रे आनी पावलू तांचे सांगाती हे रॉक्साचे मोहिमो साक्षीदारपणान वाडयली. तांचे देखीन आनी विनवणेन आमकांय तुज्या आज्ञाच्या मार्गार मरो पर्यंत विस्वाशी सरां सांबाळ. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. खरो देव तुजे सभी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेतान राजवट चलयता ससनेच्या ससनान. बसून देवाचो उतर आयकुया. बागेवन पावलून तिमोथाक बरयले पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या हें तुका बरोवच्या वेळार हांव तुजेशी बेगीनूच येतलो म्हूण रावतां. पूण म्हाका लांबाय जायत जाल्यार देवाच्या कुटुंबान मुणगे स्वताचो खांबो आनी बुन्याद जावन आसले जिव्या देवाचे पवित्र सोबीत कशे भाशेन चलचें तें तुवें जाणा जावचें. दुबाविणी व्हड जावन आसा गूट आमच्या धर्माचो. कुडीन तो दिश्टी पडलो सोत म्हूण आत्म्यान दाखयलो. देवदूतांनी पळयलो. विदेशांक पोरगोट जालो. संवसारान मानून घेतलो. वैभवान चडून व्हेलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचीं कर्तुबां उंचलीं वोटी म्हणुया. सर्वेस्पराचीं कर्तुबां उंचलीं वोटी. बरो मनीस एकठांय जाता आनी लोकांची जोमात बोत्तात तेन्ना सगल्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराचीं कर्तुबां उंचलीं वोटी ताचेर संतोसता तांणी तीच नियाळची. जाबाब सर्वेस्पराचीं कर्तुबां उंचलीं वोटी. मोहिमेवंत देवान केल्लें तें सगलें लोकलोकीत पोरजोलीत. ताचें प्रमाणीकपण बालता तोखता सदांकाल. आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास दोत्ता. सर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलेलो. जाबाब सर्वेस्पराचीं कर्तुबां उंचलीं वोटी. आपली भोक्ती कोतेल्यांक तो जीव दिता. आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. राष्ट्रांचें दायज आपले पोजेच्या हातांत घालून आपले कर्तुबांचे तिका बोल दाखयता. जाबाब सर्वेस्पराचीं कर्तुबां उंचलीं वोटी. उद्गार सगळी उबी रावया. Solvespora, sol, sol, solvespora, sol, solvespora, solvespora, sol, sol, solvespora, sol, solvespora, solvespora, sol, sol, solvespora, 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 sol, sol. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची. Solvespora, sol, sol, solvespora, sol, solvespora, solvespora, sol, sol, solvespora, 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 sol, sol, solvespora, 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 sol, sol. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं.
तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें ह्या संस्थेच्या मनशांक कोणाक म्हणून हांवें सर करची, ती कोणा सारकी मैदानार बसून एकामेकाक उलो मारून अशें म्हणटाल्या भुरग्यां सारकीं ती. तुमकां आमी वेणू वाजयल्यो पूण तुमी नाचली नात. आमी विलापलीं तुमी रोडली नात. तर स्नान दातार जुवांव जेवण खाण चाके नासतना सोरो पियेनासतना आयलो. तुमी म्हणटात ताजेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवण आनी पिवन आयलो आनी तुमी म्हणटात वासा पोटयो सोरो पियेता तसलो मनीस, दोन वसूलदारांचो आनी वायटव्यांचो इश्ट. तरी देव जानवाय चूक नासलेली म्हूण तुमकां सगल्या उदेशी कळून येवंक ती जाय. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बसा. भाव भयणीनो, जशें सुरवातेक तुमकां सांगलां, आयज कोरियाचे पयले मारुतीक दोग मुखेली तांचे मदें. एकलो एंड्रू किम टायगन, हो नेटीव ऑफ कोरिया, पयलो पाद्री. दुसरो पॉल चॉंग हँगसे. ते भायर 103 पीपल क्रिस्तांव लोक. इतल्या लोकांन जेजू पासत आपलो जीव दिलो. कोरिया गांवांत क्रिस्तांवपण भितर सरलें 1592 1592 वर्सा. जपानीज सिपायांनी तांच्या मदें जायते क्रिस्तांव आशिल्ले. तांणी कोरियाक एटॅक केली आनी कोरियान भितर सरले, कॉन्कर केली. आनी थोडे शिपाय तांचे बरे गोड क्रिस्तांव आशिल्ले. लोकां मदें शिपडावन लोकांक ताणें क्रिस्ताची खबर सांगली आनी जायत्यांक कन्वर्ट केले हे जॅपनीज सोल्जरान. म्हणटच कन्वर्ट जाले उपरांत धर्म तो वाडत गेलो, क्रिस्तांव धर्म. पूण तांचे मदें पाद्री कोण नाशिल्लो. पूण तेच बरे क्रिस्तांव कशे एकामेकाच्या सांगातान एकामेकाच्या मागण्यान बरे क्रिस्तांव कशे वाडत वेताले. 1777 ह्या वर्सा जायते लिटरेचर आमच्या धर्मा वयर जायतें बरोवप कोरियान भितर सरलें. आनी तो लोक क्रिस्तांव लोक शिंकलोलो लोक उमेदीन ते वाजोवंक लागले क्रिस्तांवाची शिकवण. आनी ती वाजोवन आनिकूय जायते जाण क्रिस्तांव जाले. क्रिस्तांवपण कोरियाक वाडटा पाद्री माद्री उद्देशी न्हू, ते लोकांच उद्देशी. तो लोक क्रिस्ताच्या मोगाचो एकामेकाक खबर सांगून क्रिस्ताची वाडत वेता. शेकी 1794 1794 वर्सा चायनाचो एक पाद्री भितर सरलो. आनी भितर सरल्या उपरांत तो कोरियाक भोंवता, क्रिस्ताची खबर सांगता, जायत्यांक कन्वर्टेड करता, क्रिस्तांव करता. आनी क्रिस्तांवपण वाडत वेता. कोरियाचो धर्म क्रिस्तांव न्हू, मुखेल धर्म कन्फ्युशियन. कन्फ्युजियो म्हणटा तो स्थापणार घडणार, ताच्या खाला हो धर्म चलता. इवन स्टेट तांचो धर्म स्टेटाचो कन्फ्युजियो. ताणें पळयलें वडिलांनी सरकारान की हें क्रिस्तांवपण वाडत वेता. आमच्या धर्माचे जायते लोक सोडटा, क्रिस्तांव वाडटा. ताणें कमेस केलें पिडापीड दिवंक
कोरिया गांवांत क्रिस्तांव पिडापिडी सुरू जाली. धरून व्हरो कांयचे कांय जजमेंट करी आनी जिवीश्य मारी. खूब लोक सगळ्यांक आल्ताराचो मान दिवंक ना. पूण जेन्ना पाप साहेब जोआंव पावलो दुसरो 1984 ह्या वर्सा कोरियाक गेलो, ताणें 103 जाणांक आल्ताराचो मान दिलो. 103. तातूंत जशें तुमकां सांगलां, एंड्रू किम टेगन, पॉल चॉंग हेम्से आनी एक कोलंबिया म्हणून बायल आहा ते आंकवार, आनी दुसरे क्रिस्तांव जाणें सगल्यांनी जेजू पासत आपलो जीव दिलो. आयज आमी तांची परब मनयता. इश्टानो, देख घेवया तांची. गोट क्रिस्तांव मनीस ते कितेंय सोडूंक कबूल आसलेले, जेजूक सोडूंक कबूल नाशिल्ले. आमी जायते फावटी जेजूक सोडूंक कबूल आहा, पूण कितेंय आमी सोडूंक कबूल ना. तर गोड क्रिस्तांव आमी जावंक, विश्वासीपणान क्रिस्ताचो पाट्टाव करूंक, क्रिस्ता पासत कितेंय सोडूंक सोंसूंक करूंक आमकां आयती कर म्हूण तांची विनवणी ह्या आयच्या मिसान मागुया. बसूनच भेटून हें गीत गावया. निष्कोडोंग निर्मोनुडो C27 पान 30 आणि 9 C27 पेज 39. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वरपोत बेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान सर्गीच्या बापा, तुजे पोरीच्या दानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या संवसाराचे सर्वणें पासत आमी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. आमची काड जावं बरें आमी ती सर्वेस्परा कांय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोरविदारान सस्त्रेचे देवा, चोरकऱ्यान चोरताय तुका आमी जेजू क्रिस्ता वरवीं दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नित्य जावन आमच्या फायद्याचो. तुजे रक्षसाक्षांनी एंड्रू केम आनी पॉल आनी ताचे सांगात्यांनी जेरूच्या पावलांनी चलून आपल्या भगवत वारोवन विशीत तुजी पदवी दाखयली. हे पर्यंत तुका गवाय दिवच्याक आमकां कंट्रोगोट करताय. अशें तांचे हस्तोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोल सुपूर्णायन पर जोडायताय. देखून सर्गेच्या सगळे देवदूतां सांगाती प्रिती तुमचेर आमी निरंतरी
संतासान सगळीं इस्तुती तुजी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कशें मरण सोंसूंक बेश्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पिसोत समोर म्हजी तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सस्तनीक कराराचें हें रगत पाप कशें बोगसांनी मेलशात तुमचे बसात आनी समेस मनशां बसात ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात वाडताचो घट परगटुया Gesù vero, Gesù ci posa, Gesù mia बापा तुज्या मरणांतल्यान पुनर्जिवंतपणांत आमी भक्तीन उडास करता नवो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काळज तुका समोर घेता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जिरीची कोणा लागो शेवतेल्या आमी समेजता पवित्र आत्मे बरें एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विश्रायलेची पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमचे गोंडे बापा आनी सगळे यान्निके वर्गां बरोबर तुका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां अंतरिश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरिये देवाची माई सांगती बेगीन धरम दोता आनी सोरकाणी तुका मानवल्यांत सगळे भोगतां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वाड दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तेज जेजू वरवीं तेज जेजू सांगता तेज जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सरपोत बेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससनेच्या ससनान बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया आमच्या सगळ्या जिविता पासत करेपणी क्रिस्तांव बनो पासत ताका दिन वाचुया उतरांनी कन्यांनी बरें क्रिस्तांव कशें सदांच आमी जिवंक एकेकाक आदार फावो कर म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया आमचे बापा तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी आमचो दिसपडो घराच आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक तशें आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां तळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वयतांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितान आमकां स्वस्थाय दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्तुच्या येण्याक बरो आशान मेळत रेखतां. तर आमकां चोदार काकुतीन चोर पातकांतली सुटोय चोराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धरप दुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. तुमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच ताका एकवटान सांबाळ. तुमचो जीव येताय नराजोड चलयताय ससण्याच्या ससना. सुम्याची शांती सरंगाल तुमची सवय आसूं. कुशालकायेन मोगान एकामेकाक शांती दी. शांती तुमची. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. हो जेजू खरो देवाचो पूत आमकां सगल्यांक ताणें क्रिस्तांव केल्या. सोंपता तसले आमी सोरान जिवीत जिवंक तो आमकां आपयता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे जेजू कुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आयज आपयल्या. सगळे आमी सुभागी. सोमिया तुमच्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कोमयांच्या वेळार गायन गावया जेजूची येयात. D21 पान 58 D21 पेज 58. Jesus
प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बापा, वसंत अंगोट आनी बोलेश कोता ते पवित्र जेवणान तुज्या रॉक्स साखरेचे परबे दिसा ते आमकां पोसलें. हे जेवणाचे घोटायेन जेजू क्रिस्ताचे पोंडान चिट्टूं समेस्तांचे तारवणा खातीर पवित्र सभे मदें आमचो जीव खर्चूंक आमकां फावो कर म्हूण नम्रतायेन मागता हांव. तेच तुजे पुता जेजूचे नवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरपोत बेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचात सरांत बरें क्रिस्तांक अशें जिवंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार